येरादारी संचालनालयान मंगळारा बायणा वास्कोच्या रवींद्र भवनात नव्या राज्य रस्तो सुरक्षा सप्तकाचें उक्तावण केलें. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हण येरादारी मंत्री मवीन गुदिन्हो जाल्यार मानाचे सोयरे म्हण मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत हजर आशिल्ले. RDX गो खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. अरेंज केला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक्चुअली बरी गजाल आसा. एक्सिडेंट्स खूब वाडल्या, मोर दॅन 5000 आतां आमच्या ऑफिसरान सांगलें. ऑफिसरांचेर कांय ना, निग्लिजन्स ड्रायव्हिंग खूब जाल्लेलें आसा. तशेंच बायक स्पीड वाडलेली आहा, तेका लागून आमचे रोडूय सेफ्टी ना. हांव मातसो गव्हर्मेंटाकूय ब्लेम करता. आमचे रोड सारकी ना आसल्या कारणान ते मातशे डॉज करपाक वयता आनी एक्सिडेंट जाताच. हितूर ऑफिसरांची मिस्टेक ना. थोडे आसात यंग एज निग्लिजन्स ड्रायव्हिंग करतात. आतां खुबशे ड्रग्स येयला म्हणटू आनी कितें येयला तेजेर ते करून ड्रायव्ह करतात. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरांक आनी आमच्या ऑफिसराक की एक तांकां असलो रूल काडपाचो आनी तांकां ड्रायव्हिंग करपाक मेळपाक जायना. हांव रिक्वेस्ट करता ऑफिसरांक ते स्ट्रिक्टली आसपाक जाय. ड्रिंक एंड ड्रग्स करता पळय तेका स्ट्रिक्ट आसपाक जाय. इवन स्पेशली बायक्स चलयता पळय ते चड करतात. इवन आमचे न्यू वाड्यावयले, हांव वास्कोचे उलयता, न्यू वाड्या आनी मांगूर 2 एरिया इतले निग्लिजन्स ड्रायव्हिंग करता. तेका लागून सगळेच ऑफिसरांचेर घालपाक जायना. आमचे खंय तरी तूं स्टुडंट्सांनूय इनिशिएटीव घेवन करपाक जाय. One thing, Motor Vehicles Act has been amended by the centre. Once directions come from the centre, I am again repeating, we have to implement them. There is no compromise whatsoever. We have leverage only in some of the offences, like drunken driving, driving without license. We have no leverage to reduce the fine, and we will rather impose it more strictly, because I want total discipline on the roads. Now only one small concession has been made, and I think Honorable Chief Minister also has mentioned about that. Till we put our roads in reasonably good shape, because this year we had excessive rains, we have huge potholes. Never we had so much of rainfall, which everybody knows. Yet they blame the government. Okay, I accept it. It is a collective responsibility. Therefore, instead of implementing them immediately, the moment roads are repaired, and I think they will get repaired before end of November, or maybe by end of November, or even say December. So as and when they are repaired, whether December or January, we will implement the new Motor Vehicles Act. तूं सांगता ते की पॉटहोल्सा लागूनच एक्सिडेंट जाता. पॉटहोल्स हे वर्सा चड पावस पडला. हांव बाकीच्या स्टेटींनी भोंवन येयल्लो आसा. हांवें पळयलां कितें कंडिशन जाला ते थिंगा ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केले. सो आमी मातशे गोंयकार दुसरे भाशेन सेंटिमेंटल म्हणून हांव दुसरे भाशेन चिंतता. इन द फंक्शन आय एम रिव्ह्यूइंग एवरीथिंग. Overall improvement has to be there in the functioning of the department. So I am just gathering data. When I see all the data, when I compare everything, I will be taking a balanced view and then a right decision.